बांबोळे महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघातात दिल्लीच्या 2 पर्यटकांक आगताक मरण आयला। टँकराचो रेंट कारीक धपको। ड्रायव्हराचो टँकरावेल्यान ताबो सुटिल्ल्यान टँकर मोटार घेवन दुसऱ्या लेनींतल्यान देगण्यात दोनूय गाडयो बांबोळेसावन पणजे वटेन येताल्यो। राती बांबोळे एक मेजर एक्सिडंट जाला। एक्सिडंट तुम्ही आता पळयलो, जो ट्रक आहा तो ट्रक आणि जो रेंट कार हाच्या मदीं एक्सिडंट जाला हा। एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो हा। जो ट्रक आहा तो मडगांवच्यान पणजे सायडीन वयतालो आणि रेंट कार आहा ती पणजेच्यान मडगांव सायडीन वयताली। आणि टँकर जो फास्ट असल्या कारणान देंवती असल्या कारणान तेजो कंट्रोल गेलो आणि तो आपल्या ऑपोजीट डायरेक्शनान जी रेंट कार येताली तेजेर तो टर्न जावन तेजेर पडली आणि आता सायडीक रोडा सायडीक आता हो ट्रक पडलेलो। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जे रेंट कारान जे 2 जाण आसले, मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ते दिल्लीचे टुरिस्ट आणि टुरिस्ट ते गोंयान भोंवपाक गेल्ले आणि ते आपल्या हॉटेलान परत वयताना हो एक्सिडंट आणि ते ऑन द स्पॉट ते आता मेल्ले आहा। राती हो 1:30 हो एक्सिडंट। फायराची टीम तेन्ना स्पॉटार पावली, ट्रॅप असले ते गाडयेन, मात तांकां काडले तेन्ना डिक्लेअर्ड डेड म्हणून तांकां केल्लो आहा। आता सद्याक सकाळी जे आता पुलीस स्पॉटार येयल्या आणि जो पंचनामा तेंच्यांनी केला आणि फुडले इन्व्हेस्टिगेशन ट्रकाच्या ड्रायव्हराक तेंच्यांनी धरलेलो म्हणून कळोन येता। स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार पाळ।